42 मायनिंग कंपन्याचो एअर आणि वॉटर कन्सेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन रिन्युअलाक आसा. पोल्युशन कंट्रोल करपाक कितें कितें उपाय जाय ते खातीर इंडियन स्कूल ऑफ मायन्स धनबाद म्हणटा त्या एजन्सीक सल्लागार म्हूण नेमपाचें थारिल्लें. एजन्सीचे प्रेझेंटेशना विशीं कांय प्रस्न काडल्यात. नेमके उपाय कितें ते एजन्सीक सांगूंक लायल्यात. हें सगळें तडीक लाग मेरेन ह्या मायनिंग कंपन्याचो कन्सेंट हुमकळ्ळो. 42 मायनिंग कंपन्यांचे एअर आणि वॉटर कन्सेंट अर्ज गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मुखार पेंडींग आसात. एअर आणि उदकाचे प्रदूषण कंट्रोल करपाक कितें उपाय करपाक जाय ताचे स्टडी करपाक कंपन्यांच्या सुचोवण्या वयल्यान बोर्डान धनबादचे स्कूल ऑफ मायन्स एजन्सी सल्लागार म्हणून थारायल्ली. सोमारा ते धनबादच्या एजन्सीन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक तांचे कॉन्सेप्टाचेर प्रेझेंटेशन दिलें. स्कूल्स ऑफ मायन्सान मांडिल्ल्या संकल्पनेच्या आधारान प्रदूषण नियंत्रणात हाडपाक प्रत्यक्ष कसले उपाय करचे पडटले ते वस्तुस्थितीक धरून मुखेल सचिवान प्रेझेंटेशन करपाक लायला. It's a technical presentation. So Dhanbad being an institute of excellence, national institute, we have no reason to disbelieve. What is left now? No, now it's a question of that this is only a framework. The detailing is to be done. Okay. So the detailing is being worked out by our technical team, the technical team of the industry, as well as Dhanbad, and we will be communicating back to them. So the concept has to be broken down into measures, details, timelines, costing. So that Any new measures has been yeah, I think certainly no. That details. सोमारा केल्ल्या प्रेझेंटेशनान कांय सुधारणा करून प्रेझेंटेशन परत हाडपाक लायला. बुधवार मेरेन स्कूल ऑफ मायन्स दुरुस्ती करून प्रेझेंटेशन परत दितले आनी ब्रेस्तारा बोर्डाची ताचेर कंपन्यां बरोबर दुसरी बसका जातली. मात ह्यो सगळ्यो गजाली तडीक लाग मेरेन हे 42 मायनिंग कंपन्यांचो कन्सेंट हुमकळ्ळो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. अपंगूळ भुरगीं आनी डिसेबिलिटी कमिशन आपल्या काळजांक लागीं, कारण आपूण एका अपंगूळ भुरग्याचो बापूय म्हूण समाज कल्याण मंत्री पांडुरंग मडकयकार उलयला. तो पॅराडायम शिफ्ट इन इन्क्लुझिव्ह स्कुलिंग ह्या पयल्या राष्ट्रीय परिशदेंत उलयतालो. गोंयच्या शाळांनी असल्या थोडे तरी अपंगूळ भुरग्यांक बाकीच्या भुरग्यां बरोबर एडमीट करचें म्हूण खंय तो सरकारा कडेन उलयतलो. I am more attached with this department and with this subject, being that I am also the father of one of my disabled son, who is having the problem of cerebral palsy, and I am facing. He is around 18 years old, and I am practically facing the problem. So that's why I am more attached with this kind of programs. We have around more than 33,000 all kind of the disabled persons, all kind of the things. And Goa government is trying to do a best for this community. We have many schemes, many programs. Recently we have able to form the commission for them, and we are planning to strengthen this commission. In fact, we have to thank the central government also, Modi ji and other ministers, because they have passed finally act for the disability act. And in Goa also we are in the work of formation of the rules. Most probably within this month we will form the rules also. And I will try my best to include this subject, today's subject, inclusive education in these rules, because this has been not included in the act. Actually it should have been included in the act itself, and so that we can implement this subject, the rules in a proper manner. Even for a minor disability in the school, they are not allowed in the admissions. So we feel very pretty. And I tried in my school also, but other parents are objecting for it. Many times the students, they themselves is objecting. That is the very worst part of it. So unless we make it mandatory, or we do not make it in the form of the rules or the law, I don't think any schools will be implement this. So you should be emphasized on this to make this mandatory, all the compulsory, so that government can make every schools to admit at least some percentage of the students in the normal schools. पॅराडायम शिफ्ट इन इन्क्लुझिव्ह स्कुलिंग ही पहिली राष्ट्रीय परिषद 26 जून ते 29 जून मेरेन गोंयांत जातली. Today you have professionals who are doctors, engineers, lawyers, investment consultants, government employees of grade A, grade B, and all these persons have been studying
are products of inclusive education. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोंय ब्रांचीन म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत केंद्र सरकाराची बेटी बचाव बेटी पढाओ मोहीम प्रमोट केली. Girl child is no longer seen as a burden in the society because, as we have seen, many of the high posts are held by girl child and very successfully. So this was a small attempt on our part to appreciate the arrival of a girl child in the families. अशा कॅम्पान जे तुम्ही अप्रिसिएशन दिला आमकां मदर्सांक ते आमच्या म्हणजे आमी सगळ्या मदर आवयां खातीर खूब व्हडली गजाल आसा. हांवें एकूच जिद्द दिली म्हागेर चली जाय आनी तेजे कडेन खूब हांवें मागलें की मागीर एक चेडूं जाय तेज्या उपरांत हांव ऑपरेशन करपाक जाय कितें करतलें पण मागीर चली जाय. हे एज अ गव्हर्मेंटाची बेटी बचाव बेटी पढाओ इज अ मेन थीम आसा आनी ती आमकां सगळ्यांक लागू आसा. एज अ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी गव्हर्मेंट प्लस आमचे प्रायवेट डॉक्टर्स वी आर ऑल फॉर प्रोमोटींग द गर्ल चायल्ड आनी तांकां आतां आमी सेलिब्रेशन करपाचें. मागीर तांकां अशें दिसूंक जायना की दीस इज अ बर्डन ऑन अस आनी आमी तांच्यो स्कीम आहा त्यो थोड्यो आमच्यो स्किमी सुद्दां तांकां सांगतले आनी सो दॅट दीज आर द ही जी आयची जी 18 डिलिव्हरी आसा तांचेर आमी स्पेशल अटेन्शन दिवपाचो आमचो प्लॅन आहा. कुंडय पंचायतीन थळाव्या लोकांक झाडांची रोपां वाटली. कार्यावळीक PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार आशिल्लो. म्हाका शेतकारांचे मुद्दम चड येता दिसता अवघ्यात एक 5-7 एक 10-12 तुमगेले मेहनत करपाची सगळे लोक कंप्लीट लोक रोयता अजून पसून तेंचे आसता रोवपाचे त्या बद्दल तेंचे हांव करता. वार्षिक पावसाळो आयले बरोबर आमची शेतां जी शेतवड आसा सबंद मडकय मतदारसंघात ती नांगरपा चालू करता. हांव नांगरप होच शब्द मुद्दाम वापरता. आतां नांगरप नासता आतां मशिनां घालून नांगरता पूण तरी आसतना नांगरप हो शब्द गोंयकाराचो शब्द आशिल्ल्या कारणान तोच शब्द वापरता. आनी सबंद म्हजे कार्यकर्ते सरपंच पंच जे आसा ते ह्या शेतकऱ्याक सदांच हातभार लायता इन टर्म्स ऑफ एवरीथींग. म्हणजे खणप ते मशीन घालून खणप ते तांकां बियाणे जर जाय जाल्यार ते दिवप आनी मागीर सारें दिवप हो कार्यक्रम गेली कित्येक वर्सां चल्ला. गोंय पुलिसांचे एंटी नार्कोटीक विभागा वतीन ड्रग्सा आड जागृताय कार्यावळ जाली. भुरग्यांनी पणजे रॅली काडिल्ली. बस स्टँडार तरणाट्यांची खास कार्यावळ जाली. उपरांत मिनेजीस ब्रागांजा हॉलात मार्गदर्शनाची कार्यावळ जाली. गायक हेमा सरदेसाय आशिल्ले. मिरामार ते पणजे बस स्टँडा मेरेन जाल्ले मॅरेथॉन सर्तीची इनामां वाटली. Go into the net before anybody. Today Google, everything in the net is there for you to give information. आज तुमकां सगळें अवेलेबल सुद्दां केलां. टॅबलेट्स आसा हे ते you'll please go through every study what you want to do in life. Anything that you want to do study, is it good for you? What is the implication? What are the side effects? Drug side effects are terrible. When the children, I'm not only talking about drugs, even polisank amcha sangta, it's such a great program we have had, sir. Pun ata matche goyant je drugs chalta म्हणजे येते व्हडले नेक्सस चल्ला in the world, even in Goa, of drugs. मातशे strong जावया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.